नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। तापमानान 2 डिग्री सेल्सियसान मेरेन जातली वाड, हवामान खात्याचो अदमास। पेडण्या बेकायदेशीर रेव काडपी 31 बोटी केल्यात जप्त। चेतना यात्रेचे फळ कितें कोणाक खबर? भाजप फकत वेंचणुके वेळार काम करना, सदानंदाचो काँग्रेसीचेर तोमणो। देवया राणेन घेतलो गोंय रानां उदरगत महामंडळाचो ताबो, गांवगिऱ्या वाठाराची पर्यटन उदरगत करपाची मोख। एलेक्स रेजिनाल्डान घेतलो गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचो ताबो। आता पळोवया खबरो विस्तारान। सरकारा विरोधात टिका करप्यांचेर सर्रासपणान लावपांत येवपी देशद्रोहाच्या 52वी कलम 124चो पुनर्विचार करपाची गरज आसा। राजद्रोहा बाबतीचे कलम 1870 वर्सांचे असून ब्रिटीश कालीन कलमाची सध्या खरीच गरज आसा काय, असो प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष शरद पवार हाणें कोरेगांव भीमा चौकशी आयोगा फुडें प्रतिज्ञापत्र सादर केला। सध्याचे कायदे आनी तातूंत गरजेची सुदारणा करपा विशीं शरद पवार हांणी प्रतिज्ञापत्रांत केल्ली ही विधानां लक्ष ओडपी आसा। 52वी UAPA माहिती तंत्रज्ञान कायदो, फौजदारी दंड संहिता तशेंच इतर सुधारणा करप गरजेचें आसा। तशेंच प्रसार माध्यमांनी दंगल सदृश्य परिस्थिती टाळपाक अधिकाराचो योग्य वापर करपाक जाय अशें शरद पवारान जाहीर केल्ल्या प्रतिपत्रांत सांगलें। चेतना यात्रा करून काँग्रेसीन गेल्ल्यान परत आफयतात, मात कितले खऱ्यान आयल्यात ते कोणाक खबर, अशें म्हणीत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन काँग्रेसीच्या चेतना यात्राच्या उपेगाचेर दुबाव उक्तायला। काँग्रेस आपल्या भशेन काम करू, भाजप मात फकत वेंचणुके पुरते काम करना आनी कितलेशेच समाजान नांव आशिल्ल्यो व्यक्ती भाजपांत प्रवेश करतले अशें सदानंद तानावडेन सांगलें। म्हाका दिसता की हांवें पेपरार पळयल्लें की तेंची कितें तरी तेंचो नवीन अध्यक्ष जालो आनी तांच्यांनी कितें तरी नवीन चेतना यात्रा सुरू केल्या आनी त्या यात्रेच्या निमित्तान तांच्यांनी कितें तरी जे जुने लोक कोण गेल्यात तांकां कितें तरी घेवप वगैरे अशें चालू केलां। आतां म्हाका दिसता की यात्रा सुरू जावन 8 दीस जाले, कितले लोक नवीन जॉयन जाले खबर ना, पण खंय पेपराचेर हांवें वाचिल्लें की कोण तरी तेंचेच वेगळ्या पार्टीन गेल्ले लोक ते येवन त्या बैठकीक मागीर व्हडलो गोंधळ जालो। काँग्रेसचें जर तुवें पळयलें जाल्यार तेंचो हेतू जो आसा की लोकांनी भितर येवं जाय, म्हाका दिसता कितले आयले ते हांवें एकूय दीस काय पळोवंक ना, तुमी पळयले जाल्यार नकळो। आनी त्यामुळे तेंचो एक प्रयोग चालू आसा, करूनी तांकां आपल्या पद्दतीन, आमी आमच्या पद्दतीन काम फुडें व्हरप। भारतीय जनता पार्टी सदोदीत, कारण कशें आसा आमी निवडणुकी पुरते काम करनात, तुकाय खबर आसा, केवळ निवडणुकी पुरते काम केलें आनी मगी बसता अशें ना। गांवगिऱ्या वाठारांत पर्यटनाची उदरगत करपाची मोख दवरून गोंय फकत दर्यावेळेचें पर्यटन थळ न्हय हें दाखोवन दिवपाक काम करतले अशें वक्तव्य गोवा रानां वाठार उदरगत महामंडळाची अध्यक्ष देवया राणेन केलां। देवया राणेन GFDCच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो। मंत्रीपद मेळ्ळें ना म्हण कसलेंच दुख्ख ना। एकाच फामिली भितर दोगांक मंत्रीपद दिवप सारकें न्हय। विश्वजीत राणेक बेस बरें मंत्रीपदां मेळ्ळ्यात,
अशें म्हणीत GFDCच्या अध्यक्षपदाचेर आपूण दादोशी आसा अशें देव्या राणे सांगता. आज फायनली एज चेअरमॅन हांवें चार्ज घेतला फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनचो आनी आय एम व्हेरी हॅपी. आज आमची अशी कॅज्युअल मिटींग जाली आनी आमचे MD इज व्हेरी प्रोएक्टिव्ह आनी व्हेरी हेल्पफूल. सो आय एम लुकींग फॉरवर्ड टू डुईंग लॉट ऑफ चेंजीस इन द कॉर्पोरेशन. आय थिंक टुरिजम रिलेटेड खूप जावपाक शकता आमच्या कॉर्पोरेशनान. दॅट्स वॉट इज माय लायन ऑफ इंट्रस्ट. इंटरलँड टुरिजम, येस. कित्याक वी हॅव टू चेंज द परसेप्शन ऑफ गोवा. आमी सदां फक्त बीच म्हणटात. सगळे लोक जे गोंया येतात टुरिस्ट ते फक्त बिचा खातीर येतात. बट इट्स हाय टायम दॅट वी प्रमोट इंटरलँड टुरिजम इन गोवा. नॅचरली बिकॉज they are म्हजे वोटर्स. So they would want the best for me. So they wanted me to become a minister. But see, you can't have two ministers in the same family. So there, and Vishwajit Rane has got the best of ministries. So my voters are very happy, and I'm very happy that I've got this corporation. एलेक्स रेजिनाल्ड हांणी उद्देगीक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. कारखान्याच्या सगळ्या प्रस्नांचो बेगोबेग सुटावो करतलो आनी कारखान्यांक सगळ्यो साधन सुविधा दिवपाचो पयलो प्रयत्न आसतलो अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. बऱ्याच लोकांक कारखान्यांत कामां मेळून तांचो रोजगाराचोय प्रश्न सुट्टलो अशेंय ताणें पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत सांगलें. Okay, I've just taken charge, and my wish is that I want to do some good work here. It is not that somebody else has not done. It's I want to better the performances. In the sense that industry jo units are, we have to first see that justice is given to them, and if we give good justice, if we give them good service, I think more industries will come. Now, more industries are required for the simple reason that creation of jobs is a issue. We want our people to get more jobs in the industries, and it will be my endeavor to see that our people are accommodated. I know it's not so easy. It's easy to say than done, and I always believe actions should be louder than words. So I won't speak much today. I only want to tell you that I want to start work seriously and earnestly. CRZ 2011 नोटिफिकेशनच्या 6व्या उतार्यांत सांगिल्ले प्रमाण CRZ हे नुस्तेकारांक आनी तांची घरां राखपाचें काम करतले. मात सरकाराक नुस्तेकारांचें कांयच पडिल्लें ना. हो सरकार नुस्तेकारांची घरां मोडून उडोवंक सोदता अशी टिका गोवा फिशींग बोर्ड असोसिएशन कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान केला. सरकारान नुस्तेकारांचे हेत पळोवन निर्णय घेवचे अशी कळकळेची विनवणी ताणें ह्या वेळार केल्या. CRZ 2011 नोटिफिकेशन पळय आसा तातूंत एक पॅरा 6D आसा, पॅरेग्राफ 6D. ते क्लियरली म्हणटा टू प्रोटेक्ट द ड्वेलिंग्स, म्हणजे फिशींग कम्युनिटी आनी बाकीची ट्रेडिशनल कम्युनिटी दर्या तडेक आसा तांची घरां प्रोटेक्ट करपाक. आनी हो सरकार उलयता घरां मोडपाक. तांकां कळंक ना दिसता कितें पळय तें. CRZ इज मेंट टू प्रोटेक्ट the interest of the fishing community along the coast. Para 6D म्हणटा पळय तो CRZ. आनी आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर पिसो कसो आयज तो 2019
उलयता CZMP 2019 अरे पयले प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व कर. ताकाय बंदूक दवरना क्रोनी कॅपिटल नासता न्ही. जेन्ना मनीस करप्शनान बुडलेले आसता न्ही बंदूक धरतकूच कितेंय करपाक तयार आसता. ही आमची परिस्थिती जाल्या सरकाराची. गोंयचें हवामान बरेंच गरम जावपाचें आसा. येता त्या कांय दिसांनी गोंयचें कमान तापमान 35 डिग्री मेरेन वचपाचें आसा. हवामान खात्यान अदमास लायिल्ल्या प्रमाण गोंयचें कमान तापमान 1 ते 1.5 डिग्री चडून आसतलें. 29 तारखे सावन पुराय गोंयान पावस पडपाची चिन्नां ना. मात कांय वाठारांनी पावस पडूं यें अशें हवामान खातें सांगता. Temperature has generally been 1 to 1.5 degree higher than normal in the daytime throughout this season. और आने वाले 4 से 5 दिनों में भी we are expecting the same condition. There is no large change in temperature. There is no large increase or fall in maximum temperature expected. It is, if you are particularly speaking about Panji side, it will be around 34-35 degrees for the coming 4 to 5 days. No large change, like there is no change of beyond 2 degree expected for around 3 days, but on 4th and 5th day there could be a rise of 1 to 2 degrees Celsius, reaching the maximum temperature to around 35 degrees. आने वाले दिनों की उसके बाद के दिन की बात करेंगे तो the possibility of rainfall is comparatively lesser. We are not expecting any significant rainfall activity from 29th onwards for about 4 to 5 days. But again, in this particular season, there could be possibility of highly localized convective cells development. आपत्ती व्यवस्थापना खातीर सरकार आता हेर स्वयंसेवकांची मजत घेतले. राज्यांतल्या सगळ्या 12 म्हालांतले आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष 15 मेच्यान सुरू जातले. 24 वरां हे कक्ष सेवा दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मॉन्सून काळान आपत्ती व्यवस्थापन सक्रिय करपा खातीर बसका जाली. यंत्रणेचो नियाळ घेतलो अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगले. हे खेपे विद्यार्थी तशेंच सामाजीक कार्यकर्त्यांक आपत्ती वेवस्थापनाच्या कामांत वांटो घेवपाची संद आसा अशेंय तांणी सांगले. बाणावलेचो आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगसान बाणावलेच्या सुमार 7 शाळांनी सायकोमेट्रीक चाचणी घेतली. 480 परस चड भुरग्यांनी ह्या चाचणी खातीर नांव नोंदणी केल्ली. आपल्या जाहीरनाम्यांतल्या गजाली मदली ही एक गजाल आशिल्ली ती पुराय जाता देखून आपूण खूब खोशी आसा अशें आमदार वेन्झी ह्या वेळार म्हटले. आपणे भुरग्यां खातीर कॅरियर गायडन्सच्यो कार्यशाळा लेगीत आयोजीत केल्यात आनी सरकारान भुरग्यां खातीर हे आनी अशा तरेच्या साबार उपक्रम राबून हाडपा खातीर आपलो पावल आसतलो अशें वेन्झीन म्हटलें. बाणाले 7 इस्कुलांनी सायकोमेट्रीक एप्टिट्यूड टेस्ट 10th भुरग्यांक कंडक्ट केलो. ऑलमोस्ट 98% भुरगे आज हिंगा येयले हे सायकोमेट्रीक टेस्टाक. दिस इज वन ऑफ दी पॉयंट ऑन माय मॅनिफेस्टो. बिफोर इलेक्शन जो मॅनिफेस्टो तयार केल्लो तेजेर आसले की 10th भुरग्यांक 8th भुरग्यांक आनी 9th भुरग्यांक आमी सायकोमेट्रीक टेस्ट आनी कॅरियर गायडन्स करून हाडटले म्हणून. सो टुडे वी हॅव डन फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर मॅनिफेस्टो. 10th भुरग्यांक आमी आज हो सायकोमेट्रीक टेस्ट रेडी करून आज प्रेजेंट केला. दे हॅव आन्सर्ड दी सायकोमेट्रीक टेस्ट. हाजो जो रिजल्ट आहा the result will be given on the 4th and 5th of May along with the career guidance what they should do, what are the various choices of careers available at them. बिरेस्तारा सकाळी म्हापशेच्या कांय समविचारी नागरिकांच्या शिष्टमंडळान म्हापशेच्या वीज कचेरीन कार्यकारी अभियंतो प्रदीप नार्वेकार हाची भेट घेतली आनी ताच्या मुखार समस्या मांडली. तशेंच तांणी मागण्यांचे निवेदनूय भेटयले. तापमानान वाड जायत आशिल्ल्यान लोक गरमेन बेजारल्यात. अशा वेळार लायट परतून वचत आसता. दीस आसूं वा रात हो प्रकार सेगीत घडत आसता. हाचेर योग्य तो उपाय काडात आनी म्हापशेकारांक वेवस्थीत वीज पुरवण दियात अशी मागणी
शारातल्या काही समविचारी लोकांनी कार्यकारी वीज अभियंत्याकडे निवेदनावर केल्या. आठ दिसांक तुमकां सगळ्यांक खबर आहा म्हापशेचो प्रश्न जो अर्द्या वरान लायट वचोंक वयताली. जेन्ना एक नॅचरल कॅलेमिटी जसो कितें तुफान जसो तेजूस आयलो 10:30 उपरांत लायट नासली किंवा आमी ती मान्य करता, पण प्रिवियस 8 दीस जाले कंटिन्युअस लायट ट्रीप जाता. आतां इतली गरमी आहा, सोसूंक जायना, लोकांची रातची न्हिदाना. अर्द्या वरान तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली अर्द्या वरान लायट वयता. ते आमी आयज एक निवेदन दिलें. तो म्हणटा आपल्या कानार अजून पासून गजाल पावोकूच ना, कंप्लेंट ना की म्हापशान. आनी तुमकां तर खबर आसतली म्हापशाकारांक लायट वयता. आमचं म्हणटा सगळें सारकें आसा म्हणटा. हांवें म्हटलें सर तुमी जर तुमच्या ज्युनियर इंजिनियराक आफोन जावं नॉर्मनाक आफोन विचारलें ते तुमकां सारकें सांगतले, पण ताणें आतां फोन लायलो, ताका फोन ना, पण ताका खबर ना की म्हापशान प्रत्येक टायम लायट वयता म्हणून. पोरासकडे न्हंयपाक हांगच्या तेरेखोल न्हंयन कॅप्टन ऑफ फोर्टान बेकायदेशीर रेंव काडपी वड्यांचेर धाड घातली. दुसऱ्या फावटी घातिल्ल्या ह्या धाडेंत 31 व्हडी जप्त करून ताचेर कारवाय केली. ही कारवाय कॅप्टन ऑफ पोर्ट उपसंचालक शिरसयर हांणी फ्लायंग स्क्वॉडचे अधिकारी आनी पेडणे मामलेदार अनंत मळीक, पेडणे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हांचे सयत ही कारवाय केली. Hi, Swami. Again, joint raid has been held with the captain of ports, and the information which we received from the sources and the captain of port. Again, we held a raid over here at Naibag, Poraskade, and total altogether 31 boats. I mean, that our entire boat was it is not in the river. It is bank of the river sidin सगळे वयर काडलेले आसा. टोटल 31 आसा. ती व्हेरिफिकेशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट चालू आसा तेंगेलें, and whether it is registered or not, it is there they under तेच्या प्रोविजना प्रमाणे ते व्हेरीफाय करतले. नाव एंटायर बोट्स हॅज बीन हँडेड ओवर टू अस फॉर द गार्ड, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट आमी हांगा पुलीस लायत. आदले उपमुख्यमंत्री आनी केपेचे आदले आमदार बाबू कवळेकारान केपे मतदारसंघाचो जायतो विकास केला. फाटल्या 3 वर्सां सावन केपे मतदारसंघाची आनी खासा करून मोरपिल्ला पंचायतीची बरीच उदरगत तांणी केल्या. अशें मोरपिल्ला गांवचो सरपंच तुळशीदास वेळीप हांणी मोरपिल्ला घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. बाबू कवळेकारान आपल्या कार्यकाळांत ह्या पंचायतीन सुमार 150 कोटी उदरगती खातीर वापरल्यात. मात ह्या उदरगतीचे श्रेय केपेचो नवनिर्वाचित आमदार एल्टन डिकॉस्टान घेवंक सोदता आनी ताणें तशें करचें न्हय असो सल्लो आदले सरपंच खुशाली वेळीप हांणी ह्या वेळार दिलो. आज जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी मोरपिल्ला पंचायत आनी त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टी केपें मंडळान जी घेतिल्ली आसा ते सांगपाचें म्हळ्यार एकच उद्देश की जेन्ना पयर एल्टन फर्नांडीस एक्स एल्टन डिकॉस्टा जो आतांचो आमदार जो इलेक्ट जाल्लो तो हांगा आयलो आनी एक आमचे मोरपिल्ला पंचायतीन एक G7 फंक्शन आशिल्लें आनी तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आपूण बोरवेलाचें उद्घाटन केलें आनी एक वायडनींग ऑफ रोड आनी हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड जे आसा सगळें आपूण करतलो म्हणपाक लागलो आनी थोड्या दिसां भितर आपूण अशें करता म्हणपाक लागलो आनी सगळें श्रेय जें आसा आपूण घेवपाक सोदता हें आमकां नदरे आयलें. ताका लागून हें प्रेस कॉन्फरन्स आमकां घेवपाक पडलें. राज्यांतली शांतिकाय आनी सुवेवस्था राखपा खातीर नागरिकांचो सगळ्यांत व्हड आनी मोलाचो वांटो आसा अशें वक्तव्य गोंयचो नवो पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग IPS हांणी केलां. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकेचेर नियंत्रण दवरप आनी कायदो आनी सुवेवस्था शाबूत दवरप हें पुलिसांचें काम जरी असलें तरी लेगीत नागरिकांचो लेगीत हातूंत व्हड वांटो आसा अशें तांणी म्हटलें. तशेंच फुडारांत येवपी सण परब लोकांक एकठांय येवन मनोवची अशी मागणी तांणी केल्या. मडगांवां जाल्ल्या कम्युनिटी आउटरीच उपक्रमांत ते उलयताले. जनसंख्या वाले जुलूस कोई बच्चा अगर कोई चीज फेंक देता है तो इस तरह की चीजें हमें इग्नोर नहीं करनी है. या किसी ने शरारत सही किया तो हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि हमारा राज्य जो है वो शांति प्रिय रहना चाहिए.
अगर हम उसको मुद्दा बनाते हैं किसी भी चीज को, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गोवा में ऐसा होता है कि उस वक्त हमें इन चीजों को इग्नोर करना है और अपने एरिया को शांति बनाए रखना है। इसके अलावा त्योहार भी आने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हम लोग अपने त्योहार को बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द के साथ, कम्युनल हार्मनी के साथ बनाए। और हमारे गोवा में अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देखना है और उसमें पुलिस का रोल जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई किसी के साथ मिसबिहेवियर होता है तो उस व्यक्ति के मन में सबसे पहले पुलिस थाने की बात होती है, यार मेरे साथ मिसबिहेवियर हुआ है, मैं नजदीक के थाने में शिकायत करूँ। तो ये मौका ही नहीं आने देना चाहिए हमें, और मेरा मकसद यही था कि आप लोगों के रूबरू होने का, आप लोगों की बात सुनने का। सुरक्षा दळाच्या सैनिका खातीर गोमंतकान वास्को आरोग्य शिबीर आयोजित केल्ले। ह्या वेळार पुण्या सावन काळजाचे रोग तज्ञ दोतोर रितुपर्ण शिंदे, आहार तज्ञ दोतोर मनीषा बंदेष्टी हांच्यांनी मार्गदर्शन केले। आहार विहार विचार हांचेर नियंत्रण दवरले जाल्यार जिवितान भलायकेचे कसलेच प्रश्न उप्रासचे ना। आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर दर वर्सा निदान 2 फावटी तपासणी करप साप्प गरजेची। ह्या शिबिरांत सुमार 200 सैनिकांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या कार्यावळीक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक, केंद्रीय उद्योगिक सुरक्षा दलाचे कमांडर प्रताप मुंडे तशेंच सकाळचे संचालक महेंद्र पिसाळ आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले। हम आज इधर मिले हुए हैं हार्ट, अपना जो हृदय रहता है उसकी हेल्थ को समझने के लिए। आजकल आपने देखा होगा कि पहले तो हमारे पिताजी के टाइम पे 60 या 70 एज में हार्ट अटैक आते थे, आजकल 20, 30, 40 में हार्ट अटैक आने लगे, यंग लोगों में अटैक बढ़ गए। तो इसका कारण क्या है और ये क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक सिर्फ वो ब्लॉकेज की वजह से होता है क्या? क्यों होता है? ये सब जो रोग है, हार्ट अटैक, वजन कम ज़्यादा होना जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, डायबिटीज़, इनको हम एक संज्ञा में बुलाते हैं, उसका नाम है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, जीवन शैली के ये सब रोग। कि ये कुछ एक कारण से नहीं होते, ये होते हैं हमारा जो बाकी जो हम एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करते, स्ट्रेस लेते हैं, खाने में कुछ अपना रेगुलरिटी नहीं है, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ये सब चीज़ों की वजह से होने वाली ये 3-4 रोग है। तो उसमें हम आज हार्ट का जो हृदय का जो हेल्थ है उसके बारे में बोलेंगे। ये मेरा क्लिनिक है। तो हार्ट डिसीज ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, जग में सबसे बड़ा, कोरोना से ही 10 गुना बड़ा मृत्यु करने वाला डिसीज है हार्ट डिसीज। तो हम अगर आपने ये देखा कि कोरोना से कितने लाख लोग मर गए, उससे कितने भी ज़्यादा लोग मर गए, ऑलमोस्ट एवरी 10 मिनट में एक बंदा मरता है हार्ट डिसीज। देशांत परतून कोविड दुयेंतींनी वाड जाता। फाटल्या 24 वरांत देशांत 3,377 कोरोना बाधितांची नोंद जाल्या, जाल्यार 60 दुयेंतींक मरण आयले। सध्या देशांतल्या सक्रिय दुयेंतींची संख्या 17,000 वयर पावल्या। देशांत सध्याचो कोरोना संसर्गाचे प्रमाण 98.74% आसा। गोंयांत बिरेस्तारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना। बिरेस्तारा 6 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली। बिरेस्तारा 652 चाचण्या उपरांत 6 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाले। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.42% आसा। सुकूर परवरी हांगा दामेंती गोवा शोरूम लागीं काल उसरा राती टँकर उमथलो। ह्या हायवेचेर आशिल्ल्या घातकी वॉल्ताचेर हो टँकर उमथलो।
ह्या रस्त्याचेर ऑयर पडिल्ली देखून ताजेर हो टँकर निसरलो आनी उमथलो अशें कळटा. टँकर उमथल्या उपरांत रस्त्या कडेन पार्क केल्ल्या दुसऱ्या गाडयेर पडलो आनी त्या गाडयेचो सामकोच चुरो जालो. सुदैवान अपघात जाल्लो तेद्या वेळार लागीं कोण नाशिल्ल्यान टँकर चलोवप्याक किरकोळ मार लागला. घडणुकेची खबर लागतकच थळाव्या पुलिसांनी घडणूक थळार धांव मारली. आयचे लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.